Amie, Jesus Tongie, Eu am soba, soba, Eu am soba, Mochiboi, Jesus am soba, Ani amie, Jesus Tongie, Ami soglie. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमची फिरगोजकारां भेटयतात. आमच्या इंतेसांवा पासत फादर बॉलमॅक्स आनी फादर फ्रांसिसाच्या इंतेसांवा पासत. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात मविरा पेरेरा, मायरन पास्क्वाल गामा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. कार्मेलिना टॅलिस आपल्या बरे भलायके पासत मागूंक लायता. हेर सगळींची कोण बरी नात तांचे पासत आमी मागुया. आयज बावर्ताची दिवटी पेटयता म्युरल पालिया आनी फामील. सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया. ह्या दिसांनी उत्तराखंड तशेंच जम्मू काश्मीर लँडस्लायड जाल्यात, क्लाउड बस जाल्यात. जायतो लोक पुरून गेला, जायतीं जाणां मेल्यान, जायतीं जाणां बेघर जाल्यात. देवान तांकां फावो ती सुरक्षा आनी फावो तो आदार पाठोवंक तांचे पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या देवापाची आनी आमच्या सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. आमी फुडाऱ्यांचें पुस्तक वाचतायत आनी जजीस इंग्लीश भाशेन जजीस फुडाऱ्याचें. हो एक काळ जो जोसुआ आनी सामुएल पासून हो काळ ब्रीज कशी आनी उपरांत देव फुडारी नेमता, पोरजेक फुडारी नेमता, पोरजेंतले काडून फुडारी घालता ताका चलोवपाक बरे भाशेन. आनी आयज आमी जिडियोनाची खबर आयकतले. देव ह्या ल्हान मनशाक विचून काडटा पूण आपणाच्या आदारान बोत्ता. कित्याक इस्रायल पोरजा मिदियान हाच्या हातांत पडली आनी निसंटन करूंक लागले तांचे मिडियान आहात ते. आनी जिडियोन ताका सोडयता. आनी आमी आमकां फावो तो वांटामेचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तणान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. सोद भाग्यो सदांच गुवामरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीलो तुजे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं नती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, जो मोग कोतेल्यांक दिसनासली वर्ती देणी तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस
ओदीक आमी जमूक करच्याक आमची काळजां मोगान पेटय आनी हे परी आमच्या आशे वर्ती तुवें बासायली तेणें आमकां फावो जावं. आमी मागता आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे आतां राजवट चलयता सासनांच्या सासता. फुडारांच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचो दूत आयलो आनी ऑफ्रा गांवांत एका सिंदूर रुखा पोंदा बसलो. हो रूख अबिएजारांतल्या जोआसाचो. गिदियोन ताचो पूत आपलो घोव मिद्यानकाराक दाखयना जावंक तो बाटयेंत मोळटालो. तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा, बोलिश्ट झुजाऱ्या. गिदियोनान जबाब दिलो, म्हज्या दोनया म्हाका बोगोस, पूण सर्वेस्पोर आमचें सवें आसा जाल्यार आतां हें सगलें आमकां कित्याक घडटा? सर्वेस्परान इजिप्तांतली आमकां भायर काडूंक नात? अशें म्हणून आमचे पुर्वज व्हड व्हड अजापाची खबर आमकां सांगतले. ती सगलीं अजापां आतां खंय आसात? सर्वेस्परान आमकां आतां सोडल्यांत आनी मिद्यानाच्या ताब्यांत केल्यांत. हें आयकून सर्वेस्परान ताचेर नदर मारून म्हणलें, आतां तुका मेळ्ळोल्या बळान वच आनी मिद्यानाच्या हातांतलो तूं इस्रायेलाक निवात्तलोय. तुका धाडटा तो हांवूच न्हय? गिदियोनान जबाब दिलो, म्हज्या दोनया म्हाका बोगोस, पूण म्हज्यान कशी इस्रायेलाची सोडवण करूंक जाय? मानासाच्या सगल्या कुळां मदें म्हजें कूळ भोव असोक्त आनी म्हज्या कुटुंबांत हांव निमाणो म्हूण तूं बरें जाणाय. सर्वेस्परान ताका असो जबाब दिलो, हांव तुजे बरोबर आसतलों आनी मिद्यान एकूच मनीस जाल्ले परी तूं ताचो भस्म करतलोय. आनी गिदियोनान ताका सांगलें, हांव तुका मानवला जाल्यार तूंच म्हजे कडेन उलयताय म्हूण म्हाका एक खुणा दी. हांव तुजेशी परतो येता म्हणसर तूं पयस वचूं नाका म्हूण हांव तुजे कडेन मागतां. म्हजें दान हाडून तुजे मुखार दवरतलो. आनी ताणें जबाब दिलो, तूं परतो ये पर्यान हांव रावतां. गिदियोनान वचून एक बोकुडलो तयार केलो आनी एक माक पोर पीठ घेवन कोमीर नासलोले उंडे केले. ताणें एका पांटुल्यांत मांस घालें आनी एका आयदनांत सोप घालो आनी सगलें सिंदूर रुखा पोंदा हाडून दवरलें. तो लागीं पावता सर्वेस्पराच्या दुतान ताका म्हणलें, हें मांस आनी कोमीर नासलोले उंडे घे आनी कडपाचेर दवर आनी ताचेर सोप ओत. गिदियोनान तशें केलें. सर्वेस्पराच्या दुतान आपल्या हातांत बडी आसली ती घेवन त्या मांसाक आनी कोमीर नासलेल्या उंड्याक लायली. त्या कडपांतलो उजो भायर सरलो आनी तें मांस आनी कोमीर नासलेले उंडे उज्यान लासून उडयली. आनी सर्वेस्पराचो दूत ताच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तो सर्वेस्पराचो दूत म्हूण गिदियोनान गोमलें आनी ताणें म्हणलें, आय सर्वेस्परा म्हज्या दोनया, हांवें सर्वेस्पराच्या दुताक रूप पळयलां. सर्वेस्परान ताका जबाब दिलो, शांती तुका, भियो नाका, तूं मरचो नाय. गिदियोनान ते सुवातेर सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी शांतीदातार सर्वेस्पर अशें तिका नांव दवरलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. परतून म्हणुया, सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक आपल्या भोगतांक सगल्या काळजान आपणाशी परतोतल्यांक शांती.
सबाब सर्वेस्पर आपले परचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विश्वासीपण भुमींतले उपसतले आनी स्वर्गांत तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. सबाब सर्वेस्पर आपले परचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब सर्वेस्पर आपले परचेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. माथ्योवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ग्रेस मनशाक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. ओय आनेक सांगता, ग्रेस मनशाक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिदेंतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. हें आयकून शिस्त अटकले. ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचे नदर मारून म्हणलें, मनशां कडेन जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो आनी ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच तुमकां सांगता, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या बुळाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायेलाचे हे 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां, शेतां बाटां सांडल्यांत, तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. इस्रायल परजा थोडो वेळ देवाक विस्वाशी रावतालीं, खऱ्या देवाक. मागीर जे जे गांवांत पावतात ते गांवांत देव आहले ताका नमस्कार करताले. बाल देव, बाल जेजेबेल राणी आसतली आमकां जी बाल देवाक दाखयताली. तर देवाक सोडलो आनी दुसऱ्या देवाक नमस्कार करूंक लागले. तेन्ना देवान मिडियान ह्या लोकांक धाडले. जेन्ना इस्रायल परजा आपणा शेतां भाटां रोयतालीं, जायतीं पिकाड जातालीं, पीक जातालीं, पूण मिडियान आहा ते येवन निसंटन कोत्ताले. मनशांक काडटाले, मागीर मनजातीं काडटाले आनी सगळें निसंटन कोत्ताले. आनी तेन्ना ही परजा, इस्रायल परजा
खरें देवाक उलो मारूंक लागली. खरें देवाक तितलोच वेळ दूख येता तेन्ना तो देव जायो, मागीर बरें चलता तेन्ना बाल देव जायो. आनी तेन्ना उलो मारलो तेन्ना प्रवाद्याक धाडलो उगडास करपाक. हो तो देव तुमकां इजिप्तांतल्यान सोडयल्यात. ताणें कितलीं कितलीं तुज्यो सगळ्यो अजापां केल्यात. हें आदल्यांनी सांगलेलें आहा कितलीं कितलीं अजापां केल्यात तीं. हें सांगता. हें सांगतरी उपरांत एक आंज येता जिडियन ताजेशी. जिडियन एक ल्हान मनीस असो म्हणटा तो आपूण. म्हणचो कुटुंब ल्हान, म्हजें कुटुंब ल्हान. आनी तो म्हणटा आंज येवन सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसा. तेन्ना म्हणलें तेन्ना ताणें म्हणलें सर्वेस्पोर आमचे सव्य आहा जाल्यार असलें वायट आमचेर कितें येता? सगळें आमचीं शेतां निसंटोन जाता. कितें जाता? कितें जाता? मागीर तो ताका सांगता सर्वेस्पोर तुजे बराबर आसतलो. तुका फुडारी नेमतलो इज्रायल परजेचो. तूं सांगताय तें खरें जाल्यार कसली कोणां दितलो तूं म्हाका? आनी कितें हाडूंक वेता आपूण येवपासून हांगासरूच राव. बोकडां हाडटा, पीठ हाडटा आनी थंयसर हाडून दवरता. बडवो म्हणटा तें तोडपाचें दवर. आनी तोडपाचें दवरता आनी हो बडवो ताका आपणाची बोडी लायता. सगळें लासोन वयर वेता. म्हणल्या भाशेन सर्वेस्परान ताचें दान मानून घेतलें. आनी तेन्ना जिडियन उलयलो खरेंच सर्वेस्पोर म्हजे बराबर आहा. तर देवाक सोडटा आमी. उपरांत देव आमकां म्हणल्या भाशेन शिटकावण्यो धाडटा. शिटकावण्यो धाडटा. पोतू आमी दोळे उगडटा पोतून तेच देवाक उलो मारता. खरो देव एकाच देवाक नमस्कार करचो हें खरें आमचें बिणान बांद. आयज वांजेलांत जेजून अशें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता ग्रेस मनशाक सगळींच्या राज्यां भितर सरूंक कठीण जातलें. कित्याक म्हणलें? तो ग्रेस भुरगो येयल्लो जेजूशी. जेजूशी ग्रेस भुरगो येयल्लो. आपणा स्वर्गराज्यां भितर सरूं हांवें कितें करूंक जाय? कसले उपदेश पाळूंक जाय? जे मनांत आसले उपदेश हांव पाडटा. हे उपदेश सगळे हे उपदेश पाडटा. आनी कसले उपदेश पाळूंक जाय? फारिजीव उपदेश आनी उपदेश जाल्या भाशेन तोय म्हणटात. आनी कितें उरलां? आनी कसले उपदेश पाळपाचे उरलां? आनी जेजू म्हणटा तुका एकूच उणें. तुजे लागीं आसा तें वीक, पयशे दुबळ्यांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर. तो दुखी जावन गेलो, खुशाल वचूंक ना. कित्याक जायती गिरेस्तकाय आसली तेजेशी. जायती गिरेस्तकाय. दुखी जावन गेलो. आनी आयज जेजू म्हणटा तुमकां खरेंच सांगता ग्रेस मनशाक सुरीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. आनी एक सांगता ग्रेस मनशाक सुरीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एकावंटाक सुयेच्या भिदेंतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. देव जेजू म्हणिना ग्रेस मनीस स्वर्गाराज्यां भितर सरचो ना अशें म्हणिना. जाकेऊस ग्रेस्त आहलो आनी जाकेऊस ग्रेस्त आसतना जेजूक पळोवंक आशेतालो. हे भितरल्यान खुशालकाय नासली. सगळें आसलें ताका. संवसारांत जाय तितलें सगळें आसलें पूण भितरल्यान खुशालकाय नासली. ताणें आयकल्लें जेजू ही खुशालकाय दिता म्हणून. ताजो आवडो जालो कित्याक जेजू त्या वाटेन पासार जावचो नासलो निमणे फावटी. हो चान्स हांवें सोडूंक फावना. रुखार चडटा जेजू पळोवंक आनी पयसतान जेजू म्हणटा ताका जाके हांव तुमगेर येता. म्हणटच देवाच्या राज्यांत तो भितर सरलो. जेजू तांगेर रावंक गेलो तेन्ना दोन. तर कितें सांगूंक सोदता जेजू? सुये भिदेंतल्यान हीं व्हडलीं शारां आसलीं त्या काळार. तांकां दुर्गां आसलीं. सगळ्या शारांक दुर्गां आसलीं. आनी ताका 2 दारोवंटे आसले. एक दारोवंटो व्हडलो दिसाचो उक्तो आसतालो. हो दारोवंटो दिसाचो उक्तो आसतालो.
जाय तें भितर काडपाक जाय तें भायर काडपाक रात जालें म्हणटूच हो दारवंटो धांकताले आनी एक धाकटो दारवंटो आहलो ह्या दारवंटांतल्यान मनीस पासा जावंक कठीण जातालें मनीस पासा जावपाक कठीण जातालें हो दारवंटो रातचो उक्त्या कोत्ताले रातचो म्हणटूच उंटाक भितर सरपाक मनीसूच ताका कठीण जाता भितर सरपाक उंट कशें भितर सरतलें आनी ताका दारवंट्याक म्हणटाले निडल आय हे धाकल्या दारवंट्याक म्हणटाले निडल आय आनी मनीसूच कठीण जाता भितर सरपाक भायर सरपाक पूण जेजू म्हणटा केन्नाय तरी उंट भितर भायर सरतलें पूण ग्रेस मनीस स्वर्गराज्यान भितर सरपाक कठीण जातलें तर ग्रेस काय कित्याक कोत्ता आमकां फॉल्स इंडिपेंडन्स आमकां दुसऱ्याची गरज ना आमी तर रेव्हेलेशन प्रकाशनाच्या पुस्तकान गेल्या जाल्यार आमकां एक घडणी मेळटा लावदिसिया म्हण एक शार आहलें दोम काम जाता ताजें सगळें शाराचें निसंतरण जाता आनी शारां रोमाच्या आताकाल आहलीं रोमाच्या सरकारान सांगलें हांव तुमकां आदार दितां हें बांदून पोतून दिवपाक रोमाच्या सरकारान लोकांक सांगलें गरज ना आमी कोत्तले इंडिपेंडन्स फॉल्स इंडिपेंडन्स वेळान बांद दुसरें जावन आसा चिटकून रावप जेन्ना चड गोरेसकाय आहा तेन्ना संवसाराक चिटकून रावप जंय थेवो आहा थंय तुजें काळीजूय आसतलें आनी थेवो आहा तुजें काळीज तूं थेवो तर संवसार कोत्ता काळीज तुजें थंयसरूच आसतलें चिटकून आसतलें पूण तुजो थेवो स्वर्गराज्यान हें पासींग म्हणजे लायक कितें आहा तें पासींग आयज आहा हांव वतलो दुसऱ्याच्या हातान पडटलें आनी तिसरें जावन आसा सेल्फिशनेस आपलेपण म्हजेंच चिंता जितली गरजकाय आहा म्हजेंच चिंता दुसऱ्याच्यान चिंतना जेनरस बेणांत बांद जेजू म्हणटा बी जेनरस ते ग्रेस मनशाक म्हणटा ते लायक आहा तें वीक आनी दुबळ्यांक दी बी जेनरस वस्तूंचो मनशान चड मोग करिनाका मनशांचो वस्तून चड मोग कर तुजो दुसऱ्यान चड मोग करिनाका दुसऱ्यांचो तुज्यान चड मोग कर म्हणटच जो आपणाचो जीव सांबाळूंक सोदता तो वगडायतलो पूण आपणा जीव वगडायता दुसऱ्यां पासो तो सांबाळटलो घेऊया C8 पेज नंबर 31 C8 Sai
म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्या मोहिमेन आमच्या आनी आमच्या पवित्र सुबेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रिचे बापा, आमची बलिदान मानून घे तातूंत आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगून निर्मी आनी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काडे आनी सतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां नेग देणें. आमचे दिनवासन प्रार्थना तुजे वडी बिलकूल चडना, तर असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार दुदाचो दलबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी जें कीर्तन निरोतरी गायता. स्वर्ग आनी संवसार वाडला तुज्या वैभवान. तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कुडे रगत. आपलेच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेश परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुडपोर कोटया. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेज कुळार गोशिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्मेर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तामकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान उदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. देवाक विस्वास्य आसपाक सगळे वेळार सर्वेश्वर आमचो देव एकलोच देव ताका आमी नमस्कार करचो. हें देणें मागून सगळे आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणे सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी डोय आनी सरा कातांतली वाटाय. सुमेश क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकोडांत सांबाळ जो जेता राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मायमोगान आमी शांती दी. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटली. हे शिडीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. म्हाका खबर ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा हे क्रिस्त प्रसादा वरवीं जे जिवे संदे कशें आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदारां आमी जावं पाव हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F15 पेज नंबर 92 F15. Tuji